तुमचे आर्टिकल येयला की नो पक्ष उभारणीसाठी तुम्ही तयारी करतात, सो ताचेर तुम्ही कितें ब्रीफ करचे? तेजेर कांयच ना, आमी कितें उलोवंक शकता. ते गोवन वर्तान आपले हेचेर हाडला तेंचे विचार. प्रत्येक पत्रकाराचे विचार आसता. दॅट्स वाय दे कॉल जर्नलिस्ट. सो जर्नलिस्ट जेन्ना विचार करता तुमच्या तो मनान आपल्या हितूनसुनूच विचार करता. आमी तेजेर कांय आय एम नॉट गिवींग एनी कमेंट ऑन दॅट. सदानंद तानावडे म्हणटा तुमी कितेंय करूं शकतात. ते हांव तेजे वांगडा बसून उलयतलो. ओके. आय टॉक टू हिम. आय सीट एंड टॉक टू हिम. ही इज आवर पार्टी प्रेसिडेंट एंड इज अ रिस्पेक्टेड ऑनरेबल MP ऑफ Rajya Sabha, पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ BJP. आय विल टॉक टू हिम. सध्या पर्यंत अशें कांय ना. ना, तुका हांवें सांगलां न्हू, ते जर्नलिस्टाचो विचार आनी ते सगळे आमदारांक जे कोण 40 आमदार आहा तेंचे हितूनसून ते पळयता कोण खंय वयता कितें करता, विचार कितें आहा. सो आमचे विचार सदांच जे आसता पळय ते लोकां खातीर आसता. इट इज पीपल सेंट्रीक. लायक लोकांची जी कामां आहा लोकांक जाय पळय तशें केन्ना जायना. आनी जेन्ना लोकांचे अगेन्स्ट कितें जाता आमी तेजेर आमची चिंता व्यक्त करता. आमी सरकाराक सांगता. आमी थ्रू social media or through electronic and press, we also give our opinion. Opinions are different and forming political party is different. So it is the opinion of the journalist that Michael Lobo is going to form a new political party. That is his opinion. I respect his opinion. He's got a big good knowledge about politics. That is why he has written this.